केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केलो। हो अंतरीम अर्थसंकल्प जावन आसा। एप्रिल ते मे म्हयन्यांत लोकसभेची वेंचणूक जावपाची आसा। नवे सरकार सत्तेर आयल्या उपरांत जुलय म्हयन्यांत पुराय अर्थसंकल्प सादर जावपाक शकता। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या कार्यकाळांतलो हो 6वो अर्थसंकल्प जावन आसा। अर्थसंकल्पात 2 म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात। संशोधनाचेर 1 लाख कोटींचो निधी तयार करपाची घोशणा केल्या। तशेंच स्टार्टअपांक मेळपी कर सुटीचो विस्तार करपाची घोशणा केल्या। वित्तीय तुटीक नियंत्रणांत दवरतनाच भांडवली खर्चाक 11,111 कोटी मेरेन ऐतिहासीक उंचायेचेर व्हरून दवरला। सरकारान हे फावट इन्कम टॅक्सात सर्वसामान्य लोकांक कसलीच थकाय दिवंक ना। तशेंच टॅक्स टेबलात कसलोच बदल करूंक ना। कितेंय सवाय वा म्हारग जावंक ना। गोयच्या उद्देजकांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो। जे टॅक्स बेनिफीट केंद्र सरकारान जाहीर केल्यात ताका लागून गोयच्या उद्देगांक उर्बा मेळटली आनी स्टार्टअप्सांक प्रोत्साहन मेळटलें। नुस्तेमार आनी पर्यटन क्षेत्रांत जाल्ल्या घोशणांक लागून गोंयाक चड बळकटी मेळटली अशें मत गोयच्या उद्देजकांनी अर्थसंकल्प सादर जाल्या उपरांत मांडलें। टॅक्स बेनिफीट राज्यां खातीर कर, पायाभूत सुविधा, डिस्प्युटेड टॅक्स डिमांडाक थकाय हे GCCIन सरकारा मुखार मांडिल्ल्या मुद्द्याक अर्थसंकल्पात मान्यताय मेळ्ळ्या। ह्या बजेटांक आमी येवकार दितात अशें JCCIचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले। जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत केंद्रीय सरकारान बरी कामगिरी केल्ल्या कारणान सरकारान लोकप्रिय गजाली बजेटांत आस्पावन घेवंक ना ही एक बरी गजाल जावन आसा अशें उद्देजक मांगिरीश पै रायकरान सांगलें। फातोर्ड्यांत बऱ्यो साधन सुविधा आसात, मात मडगांवांत वतले जाल्यार जागोच ना। विकसीत भारत सभा मडगांव आयोजीत जावची अशें आमदार दिगंबर कामतीक लेगीत दिसना काय असो प्रश्न फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान उपरासलो। आतां मोदींच्या सभेक लागून तरी मडगांव कदंबा बस स्थानकाक नवें रूप मेळटा, नाजाल्यार इतलीं वर्सां जनावरांचो गोठोच कसो तो उबो आसा। प्रधानमंत्र्याच्या दौऱ्याचे निमित्त साधून फातोर्डेच्या विजय सरदेसायान मडगांवचो आमदार दिगंबराचेर बरीच खर टिका केली। हवेली कुर्टी सायराज हावसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्या मुमताज खान हांचो फ्लॅट दिसा उजवाडाक फोडलो। फ्लॅटांत कोणूच नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी सुमार 5 लाखाचे भांगर आनी रक्कम घेवन फरार जाले। मुमताज खान हाणें फोंडे पोलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केली। फुडलो तपास तसो चालू आसा। हवेली कुर्टी सायराज हावसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटींतल्या मुमताज खान हांचो हो फ्लॅट दिसा उजवाडाक चोरी जालो। फ्लॅटांत कोणूच नाशिल्ल्या कारणान घरांतले भांगर तशेंच रोख रक्कम ह्या चोरांनी चोरून व्हेली। मुमताज खान हांणी फोंडे पोलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केला। तसोच ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। मांद्रेचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हाणें बेरेस्तार सावन सावंतवाडो मांद्रेच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या मुखार आमरण उपोशणाक सुरवात केली। मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या उक्तावणाक निमंत्रण पत्रिकेचेर आनी थंय बसयल्ल्या फलकाचेर सरपंचाचें नांव नाशिल्ल्यान सरपंचान बेमुदत उपोशणाक सुरवात केली। उक्तावण सुवाळ्याक लायिल्लो फलक सारको करचो अशी मागणी ह्या वेळार सरपंचान केल्या।
अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो प्रश्न विधानसभा अधिवेशना वेळार काडचो अशी मागणी करपी निवेदन मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेन आमदार विजय सरदेसाय हांकां बेरेस्तारान निवेदन दिवन केलें। मतदारसंघाच्या फेररचणुके पयलीं राजकीय आरक्षणाचें काम सुरू जावपाक जाय, नाजाल्यार ताका कळाव जातलो अशें विजय सरदेसाय म्हणटा। जाल्यार 5 फेब्रुवारीक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचें मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेन थारायला अशी माहिती अनुसूचित जमात संघटनेचे वांगडी रवींद्र वेळीप हांणी दिल्या। भाजपाची कोर समिती मडगांवच्या नगरपालिकेच्या उपनगराध्यक्षान दिल्ल्या राजीनाम्याचेर चर्चा करून निर्णय घेतली अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाणें पॉवर हाऊस ते खारेबांद रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग करपाच्या कामाच्या शुभारंभा वेळार सांगलें। ह्या रस्त्याच्या कामाक 8.50 करोडाची निधी मेळ्ळा अशें ताणें ह्या वेळार उलोवप केलेलें आसा। पंचायत मंडळाचेर वेचून आयिल्ली बायल पंचवांगडी दिल्ली जबाबदारी सक्षमपणान सांबाळून गांवची उदरगत करपाक शकता। ती घोवाच्या आदाराचेरूच प्रशासन सांबाळपाक शकता हो समज चुकीचो अशें मत आमदार देविया राणे हाणें व्यक्त केलां। सरकारान बायलांक दिल्ले 33% आरक्षणा खातीर नारी शक्तीक खऱ्या अर्थान उर्बा मेळ्ळा। ह्या निर्णयांतल्यान बायलांची वेगवेगळ्या पावंड्याचेर उदरगत जातली अशें आमदार देविया राणे हाणें म्हटलां। वाळपय महिला मेळाव्या वेळार हळदी कुंकूच्या कार्यावळीत ती उलयताली। आमी आमचे उमेदवार निश्चित केल्यात। आमच्या इत्सूक उमेदवारांची नावां केंद्रीय फुडाऱ्याक धाडून दिल्यात। काँग्रेसीनूय इत्सूक उमेदवारांचे अर्ज मागयल्यात। अर्ज मागून उमेदवार निश्चित करप हो तांचो अंतर्गत मुद्दो। पूण उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्यान आमचे दरेकी 3 उमेदवार निश्चित जाल्ल्याचे पालेकरान सांगलें। गोंयांत भाजपाच्या उमेदवाराक हारोवपाक योग्य आशिल्ल्या उमेदवारांचेच नांव निश्चित जातले अशें अमित पालेकरान सांगलां। कमर्शियल उदकाची लायन डिस्कनेक्ट केल्ल्यान वेळी रामनगरीचे लोक फुर्योज जाले। आमकां सांगिनासतना कशें कितें उदकाची कनेक्शनां काडूंक शकता असो तांचो प्रश्न आसा। उदका पुरवण खात्याक घेराव घातलो। उपरांत परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर उदकाचे डिस्कनेक्शन सध्या ऑन होल्ड दवरिल्ल्याचे PWDचे अधिकारी संजय पागी हाणें सांगलां।
मुख्यमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंताक बंगळूर अतिरिक्त जिल्हो अधिकाऱ्यान समन्स जारी केले। कर्नाटकाच्या विधानसभा अधिवेशनाच्या प्रचारा वेळार शाळेच्या आवाठात प्रचार सभा घेतिल्ल्याच्या प्रकरणावयल्यान मुखेलमंत्र्याची घरकान्न सुलक्षणा सावंताक समन्स जारी केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सुलक्षणाक बिरेस्तारा हाजीर रावपाचो आदेश मेळिल्लो। त्या उपरांत सुलक्षणा सावंत बंगळुराक रवाना जाली। कॅसिनोच्या ब्रँडिंगे खातीर राम लल्लाचो वापर। दाबोळे विमानतळा कडल्या कॅसिनो प्रायडाच्या जायरातींच्या फलकांचेर अयोध्येंतल्या राम मंदिर आणि प्रभू श्रीरामाचो फोटो छापला। ह्या नादी कॅसिनोच्या बोटींचेर प्रभू श्रीरामाचे झेंडे फडकयल्ले। आपल्या ब्रँडिंगे खातीर आतां कॅसिनो प्रायडान चक्क श्रीराम लल्लाचो फोटो जायरातांच्या होर्डिंगाचेर वापरला। कॅसिनोच्या जायरात फलकांचेर रामाचो आणि राम मंदिराचो फोटो पळोवन मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक विनोद किनळेकरान तिडक उक्तायली। अशें करप बरोबर न्हय, हे होर्डिंग बेगोबेग काडचे म्हणून ताणें मागणी केली। इंडिया आघाडे खाला आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसीन मेळून चंदीगड महानगरपालिकेची वेंचणूक जिखिल्ली, पूण नगरसेवक विकत घेवपाच्या भाजपाच्या यत्नाक अपयश आयिल्ल्यान भाजपाच्या वेंचणूक अधिकाऱ्यान मतदान गुड्डुलासांव आसा अशें म्हणून सांगलें। तशेंच इंडिया आघाडेचे नगरसेवक अपात्र थारोवन भाजपान चंदीगड महानगरपालिकेचेर सत्ता काबीज केली। हाचे वयल्यान अशें दिसून येता की भाजप इंडिया आघाडेक भियेल्यात। इंडिया आघाडीच भाजपाक घरा धाडटली अशें गोंयचो आपाचो मुखेली अमित पालेकार सांगता। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटल करतले बेगीनूच अपग्रेड। राज्यांतल्या हेर भलायकी केंद्रांतूय दुयेंतींक मेळटली बरी सेवा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती। फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत जाता तितले बेगीन सगळ्यो गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवन ते अपग्रेड करतले। तशेंच सर्जन दोतोरांची नेमणूक रोखडीच जातली अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। मजगती फोंडे तशेंच राज्यांतल्या हेर सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांतूय सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करून दुयेंतींक बरी सेवा दितले अशें उतर लेगीत ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। हरमला रस्त्या कुशीक तशेंच हेर वाठारांनी कोयराच्यो राशी उडयल्यात। प्लास्टिका सयत हेर ओलो कोयरूय रस्त्या कुशीक उडयल्ल्यान वाठारांत घाणी पडिल्ल्यो आसा। थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर जाल्यार सामको दुर्लक्ष केल्लो दिश्टी पडटा। देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केलेली आसा। गोंयांत दिसान दीस हो कोयराचो प्रश्न उप्रासत आसा। तशीच ही एक हरमलाची घडणूक। हरमला रस्त्या कुशीक तशेंच हेर वाठारांनी कोयराच्यो राशी उडयल्ल्यो दिश्टी पडटा। प्लास्टिका सयत हेर ओलो कचरो सुद्दां रस्त्या कुशीक माड्डून उडयल्लो आसा। ताका लागून ह्या वाठारांत घाणी पडिल्ल्यो आसा। थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर सामकें दुर्लक्ष केल्लें आसा। देखून बेगोबेग कोयराचो विलो लावपाची गरज आसा आनी बेगोबेग विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याच्या फाटभुंयेर 6 फेब्रुवारीक मडगांवच्या सगळ्या स्कुलांक शाळेंक सुटी जाहीर केलेली आसा। शिक्षण खात्यान ह्या विशींचे परिपत्रक जाहीर केले। सुरळीत येरादारी जावची ह्या खातीर शिक्षण संचालनालयाच्या वतीन हो निर्णय घेतिल्लो आसा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंय दौऱ्याक येवपाचे आसा 6 फेब्रुवारीक म्हणून मडगांवच्या सगळ्या शाळेंक सुटी जाहीर केलेली आसा। येरादारीची गजमुंडी जावची न्हय म्हणून शिक्षण खात्यान ह्या विशींचे परिपत्रक जाहीर केलेले आसा। सुरळीत येरादारी खातीर शिक्षण संचालनालयाच्या वतीन हो निर्णय घेतिल्लो आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 6 फेब्रुवारीक येवपाचे आसात तेन्ना ह्या फाटभुंयेर सगळी तयारी नेटान चालू आसा। येरादारीचेरूय कसलोच परिणाम जावचो ना आनी जावंक जायना ते खातीर येरादारी पुलिसांनी सगळी वेवस्था केल्ली आसा अशी माहिती फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिली। त्याच प्रमाण कांय काळा खातीर बस स्टँड शिफ्ट केलेलो आसा हाची दखल सगळ्यांनी घेवची अशें आव्हानूय विजय सरदेसायान ह्या वेळार लोकांक केलेलें आसा। मडगांवां सध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंय दौऱ्याची तयारी नेटान चालू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे 6 फेब्रुवारीक गोंयांत येवपाचे आसा, ताका लागून मडगांव जय्यत तयारी नेटान चालू आसा। तेन्ना ह्या सगळ्या फाटभुंयेर सगळी तयारी जाल्लेली आसा। येरादारीचेरूय कसलोच परिणाम जावपाक जायना ते खातीर येरादारी पुलिसांनी सगळी वेवस्था हांगासर केल्ली आसा अशी माहिती फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान दिली। त्याच प्रमाण कांय काळा खातीर बस स्टँड जो आसा तो शिफ्ट केलेलो आसा हाची लेगीत दखल सगळ्यांनी घेवची अशें आवाहन लेगीत केल्लें आसा। माशेल महिला सहकारी सोसायटीच्या संचालक मंडळान 18 कोटींची फटवणूक केल्ल्याचो आरोप ठेवीदारांनी केला। अध्यक्ष संचालकांचेर कारवाय करची तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हातूंत लक्ष घालून ठेवीदारांचे पयशे मेळोवन दिवचे अशी मागणी ह्या ठेवीदारांनी केल्लेली आसा। माशेल महिला सहकारी सोसायटीच्या संचालक मंडळान 18 कोटींची ही फटवणूक केल्ल्याचो आरोप उक्ताडार आयला। अध्यक्ष तशेंच संचालकांचेर कारवाय करची तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें हातूंत लक्ष घालून ह्या ठेवीदारांचे पयशे परतून मेळोवन दिवचे अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्ली आसा। भंगार अड्डे लोकवस्तीत नाका ते दुसऱ्या खंय तरी स्थलांतरीत करपाक जाय अशें म्हणीत सरकारान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक खासा धोरण तयार करपाक सांगिल्लें। ह्या धोरणाचो मसुदो निमण्या पावण्याचेर पाविल्लो आसा। हे धोरण तयार करतना स्क्रॅप यार्ड वेवसायिकां कडेन उलोवप केला, तांच्यो मागण्यो आनी प्रश्न समजून घेतला अशी माहिती गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष महेश पाटील हाणें दिली। तशेंच भंगार अड्डे उद्देगीक वसणूक वा कमर्शियल सुवातींचेर स्थलांतरीत करपाचोय विचार आसा अशी माहिती तांणी दिलेली आसा। धोरणाचो मसुदो कांय दिसांनीच सरकाराक दितले अशें तांच्यांनी सांगलां। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी 2024चे अंतरीम बजेट सादर केले। हाचेर विश्लेशण करतना शेती विशयक तज्ञ आनी एग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण हांच्यांनी कांय म्हत्वाचे मुद्दे मांडले। तशेंच सरकारान शेती क्षेत्रात अनेक खुबशे बजेट बाह्य हस्तक्षेप केल्ल्याचो आरोप लेगीत तांच्यांनी केलो। इथेनॉल निर्मितीचेर बंधनां हाडिल्ल्यान साखर कारखाने अडचणीत आयिल्ल्याचे तांणी म्हटलें। साखर उद्योगात इथेनॉल निर्मितीचेर सरकारान बंधनां हाडल्यात। ह्या खातीर कारखान्यांनी 24 ते 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून खुबशे इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उबारले। त्या उपरांत फाटल्या वर्सा साखर निर्मिती कमी जातली हे लक्षात आयल्या उपरांत सरकारान ह्या निर्मितीचेर निर्बंध हाडले। ताका लागून कारखान्यांनी ही गुंतवणूक फुकट गेल्ली आसा। हाका लागून फुडच्या वर्सा शेतकऱ्यांक उसाचो दर मेळपाक अडचणी येतल्यो अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा। ताका लागून सरकारान खूब
व्हड बजेट बाह्य हस्तक्षेप करून शेतीचो खूप व्हडलें नुकसाण केल्लें आसा असो आरोप जाल्लो आसा. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अर्थसंकल्प 2024 सादर केला. तातूंत आतां मेरेन बायलांक केल्ल्या कामाचो लेखाजोखा वाचलो. तशेंच भविश्यांत बायलां खातीर खंयच्या गजालींचेर भर दितले त्या बद्दल तिणें उलोवप केलें. सरकारी प्रयत्नांक लागून बायलांची उद्योजकता 24% वाडिल्ली आसा अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी दिली. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत 70% बायलांक घरां मेळ्ळ्यात. तांचो सन्मान वाडला. 1 कोटी बायलांक लखपती दिदी योजनेचो लाव मेळ्ळा. हो आंकडो 3 कोटी मेरेन व्हरतले. सर्वायकल कॅन्सर बाबत म्हटल्यार गर्भाशय मुखाचो कर्करोग जो आसा ह्या खातीर 9 ते 14 वर्सां वयोगटांतल्या महिलांक मुफ्त लसीकरण दितले. 3 तलाक प्रथेक बेकायदेशीर थारायले. बायलां खातीर विधानसभेत 1/3 जागो राखीव दवरला. दोन 2024 बजेट सादर करतना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें महिलां खातीर खुबश्यो म्हत्वाच्यो घोशणा केल्यात. ह्या वेळार तांणी लखपती दिदी योजनेचो उल्लेख केलो. तांणी म्हटलें की आतां मेरेन 1 कोटी महिला लखपती जाल्ल्यो आसात. तशेंच आतां 3 कोटी महिलांक लखपती करपाचो तांचो ध्येय आसा. ह्या आदी 2 कोटी महिलांक लखपती बनयल्ले अशें तांचें लक्ष आशिल्लें. लखपती दिदी योजना अंतर्गत स्वयंसहाय्यता समूहांतल्या महिलांक आर्थीक दृश्ट्या सक्षम करपा खातीर एक म्हत्वाचें पावल आसा. ह्या योजने अंतर्गत सरकार बायलांक स्वयंरोजगार सुरू करपा खातीर 1 ते 5 लाख रुपया मेरेन व्याजमुक्त आर्थीक मदत दितले. महिलांक म्हणजे बायलांक सक्षम करपाचो तांचो ध्यास आसा अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हाणें सांगलें. बिहाराचो मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांच्यांनी भाजपा वांगडा वचपाचो निर्णय घेतलो. ताका लागून हो महागठबंधनाक एक व्हडलो धक्को बशिल्लो आसा. तातूंत नितीश कुमार NDAत गेल्ल्यान हाचो खंयच्या आघाडीक फायदो जातलो असो प्रश्न लोकांच्या मनांत येत आसा. हातूंत असो अंदाज व्यक्त जाता की विरोधकांच्या आघाडीक लागून नुकसाण जातलें आनी NDAक हाचो फायदो जातलो. बिहारांतल्या सत्ता परिवर्तना उपरांत लोकसभा वेंचणुकेंत NDAक व्हडलो फायदो जातलो. नितीश कुमार हांच्यांनी महागठबंधन सोडिल्ल्यान तांचे मतदार आतां राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी कडेन वळटले. 53% लोकांनी भाजप आनी JDU आघाडीक समर्थन दिलां तर दुसरे कडेन लालू प्रसादाची RJD आनी काँग्रेसीच्या आघाडीक फक्त 23% मेळटाना हांगासर दिश्टी पडटा. उत्तराखंडात बेगीनूच आतां समान नागरीक कायदो लागू जावपाक शकता. समान नागरीक कायद्या बाबत राज्य सरकार जागरूक आसून त्या बद्दल बेगीनूच आतां ठोस निर्णय घेतले. तशेंच ह्या निर्णया बद्दल स्थापन केल्ली मसुदा समिती 2 फेब्रुवारीक आपलो अहवाल सरकाराक सादर करतले. त्या उपरांत ताच्या वयली फुडली प्रक्रिया जी आसा ती सुरू जातली अशी माहिती CM धामी हांच्यांनी तांच्या सोशल मिडिया अकाउंटाचेर दिली. निर्णय जाल्या उपरांत राज्यांत बेगीनूच ह्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतले असो दावोय तांच्यांनी केल्लो आसा. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या एक भारत सर्वोत्तम भारत ह्या संकल्पनेनुसार आनी निवडणुकीच्या पयलीं उत्तराखंडाच्या लोकां मेरेन दवरलेल्या आकांक्षांच्या अनुशंगान आमचे सरकार समान नागरीक कायदो लागू करतले. राज्यांतली नागरी संहिता अंमलबजावणी करतले अशें तांच्यांनी सांगलें. फाटल्या वर्सा राहुल गांधीच्या नेतृत्वाखाला कन्याकुमारी ते जम्मू काश्मीर मेरेन केल्ल्या भारत जोडो यात्रेक तब्बल 71.8 कोटी रुपया खर्च आयलो. सप्टेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 ह्या काळात ही 4000 किलोमीटर यात्रा पार पडली. ह्या यात्रे खातीरचो एकूण खर्च हो काँग्रेसीच्या वार्षिक बजेटाच्या 15.3% खर्चा इतलो आसा. काँग्रेसीन निवडणूक आयोजीत हालींच दाखल केल्ल्या ऑडिट रिपोर्टांतल्यान ही बाब जी आसा ती मुखार आयला. खर्चाच्या बाजून 2022 ते 23 काँग्रेसीन भारत जोडो यात्रेचेर 71.8 कोटी रुपया आनी निवडणूक खर्च म्हणून 192.5 कोटी रुपया खर्च केल्ले.